कॅप्शन घातलं किती घातला केलीस का कळून अरे दोन नमस्कार. जशे आयज तुम्ही पयल्यान जे आयज आमी वेरियस डिपार्टमेंट्सांनी गेल्ले आनी रोड सायड जे इलिगल मायग्रंट पासून जो बिझनस करता तेजेर आमी आयज डिपार्टमेंटाक आमी हे लेटरां दिल्ली मेमोरेंडम दिल्लो आमचो पार्टी थ्रू. जाल्यार हे आयज आमी तुमी पळोवपाक शकता मेर्शे ह्या हांगा सर्कला कडसून जो ओल्ड गोवा वयता त्या रोडाक आमी हायवेचेर. जाल्यार हांगासर आडसारकार जे स्वयंपूर्ण आडसारां म्हणटा तशी ती हांगा तांकां कोणाचो भंय नासतना आयज ते हांगासर बिंदास बिझनस आपलो रन करता. आयज तांकां कांय पडलेलें ना. आयज ते टॅक्स कोणाक फारीक करिना. जे सगळे हे कितें आहा पळय ते कोणाक कांय हे करनासतना ती स्वताची बोल्सां भरता आनी जो कोयर सुद्दां आहा तो काडटा आनी सायडीन मारता. हो तो कोयर दाखय मातसो ताका आडसारां मारता. जसो तुम्ही आता कोयर पळयल्या तर फाटल्यान ही गाडी दाखय रावल्या ती. आता जशी ही गाडी रावल्या तश्यो आख्खो दिसभर सबंद दिसाक कितल्योश्योच गाडयो अश्यो रावता आसतल्यो आनी अशें जालें तेन्ना हायवेचेर कितें हालत जातली ती तुमकां चिंतूनच कळटलें की कश्यो गाडयो रावल्यो म्हणून कितें जाता तें. जाल्यार हेजेर आतां आमी जे डिपार्टमेंटाक आमी जी सगळी मेमोरेंडम दिला तेंच्यांनी हेजेर एक्शन घेवची आनी आमी आज स्पेशली जे मिनिस्टर आहा दोग जाण जो PWD मिनिस्टर आहा आनी आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा हेंकाय आमी ही कॉपी केल्या. जाल्यार तेंच्यांनी मागता तेंचे कडेन हेंकां बेगीनच्या बेगीन काडचे आनी जे पुलीस आहा ते सेक्शन 33 लायता हेंकां ते काडटा 2 दिसांनी परतून येवन बसता. जाल्यार ही सेम परिस्थिती हांगासर चलता. जाल्यार हेजेर मातशी एक्शन घेवची. देव बरें करूं. आनीक गाडी पळय रावले पुढे आख्खी वाटेक पळय रावल्या गाडयो आयज आमी पळयता स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा पूण सरकाराक किंवा विचारपाक जाता हेंच तुमचें स्वयंपूर्ण गोंय गांव म्हणून. आयज एक टायम एक आशिल्ले आयज एक 800 जो तेंगेले हे आसा एक आशिल्ले. आतां थंयच्यान जशें आतां गोवरेच्यान जालें हे मेलशे जे जंक्शन आसा थंयच्यान ओल्ड गोवा थिंगा वाडत आसा. एक फुडें तुमकां दाखयलें आतां आमी स्टार्ट करता तेन्ना म्हणल्यार आनी फुडें आनी वाडटले. इतलेंच न्हू की तेंगेले 1-2 आयज तेंगे 10 जाल्ले आसा. 10चे 20 जावपाक चड टायम लागपाना. आयज जे आमी म्हणटा हेंकां आयज तेंकां ते पळयले खंय ते तेंकां आमी काळकूट करता पूण ते काळकूट तेंचे गँग आसता तेंचे एक लिडर आसता ते कितें करता हाडटा तेंकां गोंय भर बसयता. आनी जो आयज म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण गोंय आयज आमचो एक लोकल जो बिझनेसमॅन पयलीं आमचे गोंयकार दिसताले खंय बाजारांनी किंवा अशे रस्त्या सायडीन दिसताले पूण आयज ते दिसना. कित्याक आयज हे केरळाचे आडसार गोंया प्रत्येक कडेन तेंकां बिंदास तेंकां कसले टॅक्स ना बिंदास आनी हो नॅशनल हायवे साठी आयज आमी लिगल डिपार्टमेंटाक प्रत्येक एकाच गेल्ले आमी जे आयज आतां जे आमचे दसरे जावं दिवाळी जी फूल वयल्यान गोंयांक घेवन येता ते सेम ते येता तेंकां सकाळीं बसयता गोंयभर आनी 2 दीस आयज जो गोंयचो सगळो जो एमावंट आसा पयसो सगळी घेवन वयता. सगळ्या बसतले म्हणजे जे खरे नीज गोंयकार आसा तेंकां जी कोण जाणटी बावडी सकाळची घेवन बसता ती सांजचे पर्यंत तशी आसता तेंगे सोंपना रडटा ती अक्षरशः. कित्याक पयर आमी केपें बाजारांत गेले एग्जाम्पल दिता ती आई काकी आशिल्ली ती रडपाक लागली. ती म्हणपाक लागली दसरे आमी फुली घेवन येयल्ले आनी आमचे सायडीच्यान जे मायग्रंट येयले ते बसले तेंगे सोंपली आमगे सोंपना म्हणपाक एक बोणी जावना. आयज हीच गोंयची परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे सरकारान डबल इंजीन हे गोव्हर्मेंटाक गोंयकारांचे पळयलेलें ना. सो लोकांनी चिंतपाक जाय. आतां आमी लिगल सगळे प्रोसिजर केल्लो आसा सगळे डिपार्टमेंटाक दिल्ले आसा. हेजे इमिडिएटली एक्शन जावन ही जे जितली आडसर आसा जी नॅशनल हायवेचे इमिडिएटली काडपा जाय
आनी हे जे इलिगल मायग्रंट जे गोंयांत येवन आज फुली घेवन बसले तांकां इमिडिएटली एक्शन जावचें म्हणून. थँक्यू. पळय तुमी आतां आमी मुद्दम येयल्ले हांगा सगळे डिपार्टमेंटांनी आमी गेल्ले तांकां बरे भशेन रिक्वेस्ट केले सगळ्यांक आनी तेंचो जो रिस्पॉन्स आशिल्लो तोवूय बरो आशिल्लो. पूण सारकी डायरेक्टली सांगपा जाल्यार आतां परत रिपीट करपा पडटलें सगळें की जो स्वयंपूर्ण गोंयचे नारो दिवपी सरकार जो कमिशन आसा सरकाराक तें कांय पडलेलें ना. आनी हे जंक्शनार मुद्दम रावल्या मेर्शे जंक्शनार हांगा आमी एवरी टायम कंप्लेनी फायल केल्ल्यो आसता. हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो अजय आसा अजय कोलकर ताणें पंचायतीक हांगा नाचयल्लें आसा खुबशे कडेन. पूण आयज जर हांगा बसले जाल्यार पळयता तुमी फाटल्यान जे आडसरकार आसा ते वाडत आसा आनी तुमी जर फाटल्यान पळयता जाल्यार इल्ल्यो गेल्ल्यो गाडयो हांगा येवन रावता आनी एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसता. आनी सगळे मायग्रंट हे सगळे गाडी आनी तेंचे जे जर काकूट करता जाल्यार तांकां तुमी घरा व्हरोन बसोवचे कोण काकूट करता तांकां. आनी जर तुमी फाटल्यान पळयता जाल्यार हो खरो सर्वीस रोड आशिल्लो. हे सर्वीस रोडाक तेंच्यांनी हो आडोवन दवरला का दिसता हेच लागून की हांकां हांगा धंदो करपाक मेळचो. आतां हेजे वयल्यान एक कळटा की एक तर ही पंचायत आमेरशा पंचायत ती करप्ट आसतली. तांकां क्लियरली हेजे वयल्यान कितें तरी मेळटा आसतलें म्हणून ते काडिना इतके वेळ. इतको आवाज जर जावन जर काडिना हे जाल्यार हे करप्ट आसतले. हेंचे कडल्यान तांकां भीक मेळटा आसतली. हे गाट्यांच्या भिकेचेर जगता आसतले. आपल्या भुरग्यांक पोसता आसतले. आपल्या भुरग्यांक जाय जाय तो भोंवपाक व्हरता आसतले. ते हेंचेच हेजे वयल्यान आसतले. ताका लागून हांकां इतके वेळ दवरला. आतां आमी पळयतले फुडें कितके बरें हें कितें करता ते. मागीर जाय जाल्यार जर कायदो हातांत घेवपा पडलो जाल्यार तो घेवपाक सुद्दां आमकां फाटीं फुडें पोवचें जायना. कित्याक आयज जी लोक येता जे गोंयकार आसा ते आमचे कडेन रडटा हांगा ते आमकां सांगता की सरकाराचेर विश्वास ना लास्ट पळोवपाक तो आर्जीत आहा म्हणून. ते लागून आमी परत परत ती दोळ्या फुड्यान दवरता. आतां फुडें आमी पळयतले जे जाग्यार आमी हे करताले थोडे कडेन ते घाटी आसा ते सद्याक जी फुलां घेवन बसलेला तेंचेर एक्शन जावपूच जाय. आमी दाखयता खंय खंय आहा ते सगळ्यांक वाटेर ते केल्यार जाल्यार डायरेक्ट मेळटले. त्या लागून आमी सांगता की हेजेर बेगीन बेगीन एक्शन जावंक जाय. आयजूच लेटर दिला. इतके बेगीनूय आमी एक्सपेक्ट करिना पूण तेंच्यांनी सांगला की आमी हे लेटर काडटा म्हणून ते बेगीचे बेगीन काडचे. नमस्कार सगळे गोंयकारांक. आयज गोंयांत परिस्थिती कितें आसा ती पळयात. आयज गोंयकार खंय तरी नीज गोंयकार खंय तरी शेणलेलो आसा. परिस्थिती इतलीच अशी आसा गोंयांत म्हटलें जाल्यार पयलें पीक हें भाताचें, दुसरें काजूचें आनी तिसरो हो माड आमचो नाल्ल. जे आमचे गोंयांत नाल्ल आसतना केरळाचे हांगा नाल्ल हाडसर हाडून विकपाची परिस्थिती येयल्या कितें पळयात. आमचे कितलेशे भाव आसा जे हाडसराचो धंदो करपाक हांगा एबल आसा पूण तांकां हांगा रावपाक लुगार ना. हे जे भायले लोक येतात तांकां हांगा कांयच कसलीच बंधनां ना, रेस्ट्रिक्शन ना, कांय ना. ते बिंदास येवन हांगा आपलो धंदो वेव्हार करता. पूण आमचो जो मुळावो गोंयकार आसा तो धंदो करतलो जाल्यार विचार करता बाबा आपूण थंय बसल्यार चलतलें काय कितें, काय आपल्याक थंयच्यान धांवडयतलो. आतां हांव म्हणूंक सोदतां हे सगळे हे जे बसल्यात पळय हे एडमिनिस्ट्रेशन सगळें येता पंचायतीच्या अंडर जावं म्युन्सिपाल्टीच्या अंडर. हे म्युन्सिपाल्टीन जावं पंचायतीन हांगा हांकां वेवस्थीत ट्रॅक दवरुपाक जाय आशिल्लो. आनी आमचे जे नीज गोंयकार भाव आसा तांकां बसपाक लागून खंय तरी जागा हांगा प्रमोट करपाक जाय सो दॅट तांकांय कळटलें. आज तुमी फाटल्या दिसांनी सुद्दां एसेंब्ली जाली तेन्ना म्हटलेलें जे आमचे काणकोणचे भाव बसतात पळय काणकोणचे भाव रस्ते सायडीन जे मिरसांगो कणगां जावं बाकीचे गोश्टी घेवन बसतात पळय तेंचेर सुद्दां फकाणां उडयल्लीं आनी तेजेर विशय येयल्लो मार्केट आसतलें म्हणून आमच्या लोकांक. आनी तेवूय बीन बाणस्तारी मार्केट सुद्दां जें आतां जालां पळय ते सगळे भायले लोकांकूच दिल्लें आसा. सो हें जावपाक जायना. हे पंचायतीन सुद्दां खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशन वेवस्थीत ऑन ट्रॅक दवरुपाक जाय आनी नीज गोंयकारांक खंय तरी न्याय दिवपाक जाय सो दॅट आमचो गोंयकार खंय तरी धंदो करून पावतलो आनी फुडें सरतलो. इतलेंच आयचे घडये सांगूंक सोदता. देव बरें करूं. तो फुडें गेलो जाल्यार आता सांगता पळय वो कचरा तुम लोगों का नहीं है, गाड़ी आता है तो हो आतां सांगता पळय हेजो ओनर बोलतो आसा हांगा कामाक दवरला ताका. म्हणजे ह्यो असल्यो सिकंदर 25 टोपरे जर आसल्यो जाल्यार तो सिकंदर कितलो व्हडलो राजा जातलो तें तुमकां खबर आसा. पूण सो हे हांगासर गोंयांत येवन एजंटगिरी दलालगिरी करून सगळो धंदो तांच्यांनी काबीज केल्लो आसा. हे 25 कडेन बसतात. म्हणजे एक लोड ट्रक हाडलो जाल्यार 25 कडेन बसले जाल्यार सगळो सोर्स ऑफ इन्कम सगळो तेंच्या घशान वयता. आमचे नीज गोंयकाराचे हांकां कोणाकूच पडलेलें ना. म्हणजे आतां आमी उलयलें जाल्यार जी पंचायतीन खंय तरी जावं म्युन्सिपाल्टीन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी मेमोरंडम दिल्लें आसा. आनी हे सिजनल फ्रुट्स जावं सिजनल फुलां सुद्दां विकतात
तेजेर खंय तरी एक्शन जावची आनी आमचे जे मुळावे गोंयकार आसा तांकां धंदो करपाक प्रमोट करचे इतलेच आयचे घडये आमी सांगूंक सोदता. देव बरें करूं. जेन्ना आमी कलेक्टराक मेळोंक गेल्ले तेन्ना कलेक्टरान सांगलें की आमी पंचायत एरियेन म्युन्सिपालिटी एरियेन आमी कांय करपाक शकना असले हेंचे तेजेर पंचायतीन म्युन्सिपालिटीन एक्ट करपाक जाय हे आमकां तेणी क्लियर स्टेटमेंट दिला. आनी आयज जी पंचायत जी मेरशे पंचायत आहा ही न्हिदलेली आहा हेचेर कांय एक्ट करना हे सारकें दिसून येता. कित्याक जेन्ना आमकां हायर ऑथॉरिटी सांगता की हे पंचायतीन काडपाक जाय जाल्यार ही पंचायत खंय न्हिदल्या आनी हे पंचायतीक ऑलरेडी कंप्लेन्स ह्यो गेल्ल्यो आहा जाल्यार पंचायत कित्याक एक्शन घेयना हेजेर हे पंचायतीन सांगचें. सो आतां तुमी पळयल्लें आसा हांगासर आमी जेन्ना हांगासर येवन पळयलें की कितकेशेच जाण हांगासर आडसराक घेवन बसलेले आसा आनी हो एक नॅशनल हायवे हांगासर पार्किंग गाडयो येतात आनी पार्क जाता सो एक डेंजरस हे जर सायड जाल्ली आसा ही कोणाचो एक्सिडंट जावन जीव वचपाक शकता. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जे आमी म्हणटा सरकार म्हणटा की स्वच्छ भारत नितळ गोंय आनी असल्योच गजाली करता सो नितळ गोंय तुमकां दाखोवपाक सोदता हांव. पळय तेंच्यांनी आडसराचे जे वेस्ट आहा वो तो कसो तेचेर उडयल्लो आसा तो पळया सो ते खंय डिस्पोज करपाक जाय ते तितून कांयच ना येता येतानी हांगासर उडयता आनी वयता ते आपलो धंदो करतात कळ्ळें न्हू. हेजेर सरकारान एक्शन घेवपाक जाय खरें म्हटल्यार. गोंयकारान आयज आमचो गोंयकार जर कितें धंदो करूंक वयता न्हू जाल्यार रोखडेंच आमची जी ऑथॉरिटी आहा पंचायत जावं पंच मेंबर जावं आमचे म्युन्सिपालिटी रोखडेच अलर्ट जाता आनी येता. कित्याक कमिशन मेळना जावं ब्रायब मेळना म्हणटा आनी हेंकां पळय हे आतां सगळे स्टॉल जितले घातल्या पळय ते सगळे एकट्याच मनशाचे कितें डायरेक्ट सांगता कोणाक सिकंदर म्हणून आहा खंय कोण कितें तेजे कमळाचो हात आहा खंय वयर कमळाचो मनीस सिकंदर सांगता की हे सगळे सिकंदराचे हे आनी आमी येयना फुडें सगळे अलर्ट जाल्या पळय आनी सगळ्यांनी पळय शेडी घातल्या गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टीचेर सगळें बॅन करून गव्हर्मेंटान पळय थंय पळय पळय भांड उडयल्या खंय हे पळय बाकीचे पत्रे तुमी पळोवचे सगळे परमनंट शेडी कितें कळटा तुमकां परमनंट शेडी घातल्या हेंच्यान आनी हे आतां जागे पळय उरल्या न्हू त्या आनी दवरपाचे ना. जी तर ही आमची तर ही ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू कितें आमी कंप्लेनी दिली आयज सगल्यांक मेमोरेंडम दिला आनी तेंच्यांनी आमकां बरो रिस्पॉन्सूय दिला. सगळ्या साहेबांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिला की आमी काडटले म्हणून हेजेर एक्शन घेतले म्हणून कितें. तशेंच तुमी दुसरे सायडीकूय पळोवंक शकता थंयसरूय जागो आहा कितें. हेंकां तर आतां ह्या 2-4 दिसांक उखली ना ही ऑथॉरिटी उखली ना न्हू कन्सर्न ऑथॉरिटी न्हू जाल्यार हे फुडेंय तेवटेनूय घालतले हे शुअर. हे आतां तुमी पळोवंक शकता कितली लायन आहा पळय सगळी आडसरां एकटोय न्हीच गोंयकार ना गोंयकार म्हणटा तो एकटोय ना आं गोंयकारांच्या आवड्यांचे हाल जाल्ले आहा अक्षरशः हाल जाल्ले आहा भयान ह्या ऑथॉरिटीच्या ह्या पंचायतीच्या ह्या पंचांच्या जांकां आमी लोक गोंयकार निवडून हाडटा ते लोक घालूंक भियाता आनी हे लोक पळय कहे बिनदास सांगता सिकंदराचे म्हणून सांगता. सिकंदर कोण हो आं हे खंयचे लोक येवन हांगा गोंया पळय कहे रावले आं कोण हे इतले मोठे छाती करून अहे उलोवंक शकना. आमी आमच्या गोंयांत कितें आमी शिवोलचे जाल्यार आमी शिवोलेच उलोवंक भियाता शिवोलेच म्हणटा आमची एरिया. हे पळय खंयच्या गांवां वयरसून फोंडांतून येवन हांगा पळय कहे राज करून बसल्या. हे मातशे आमचे ऑथॉरिटी तुमी सगळे गोंयकार आहात मातशे उपकार करा आनी हेंकां पळय आहा न्हू हे तुमकां सुद्दां नाका करतले मागीर. हे सद्या पळय हे आमी आमच्या फक्त RGP हे सगळे तकलेर RGPन घेतलां कित्याक आमकां दूख दिसता आमचे भाव भयणी रडटा घरान एक टायम जेवणाक पादिशार जाल्ले आहा कितले हे कोविडान पयलीं पादिशार जाल्ले आतां कांयच ना गोंयकार सारके रस्त्यार येयल्ले आहा. आनी हे परिस्थितीन गोंयकारांक तुमी धन्नो न्हू फुलां न्हू कितेंच इकून तर दिनात न्हू आनी ह्या मायग्रंटाक जर भरशात न्हू हें बरें जावचें ना. आनी तुमकां उगडास जरा श्राप हे गोंयकारांचे लागतलेच. हे पळय जे पळय कोण हे हप्ते घेतात हे बेश्टे बसना हेंचो कोण तरी बापूय आहा त्या सिकंदराचोय बापूय कोण तरी आहा हांगा तो हप्ते घेता आनी हेंकां हें इलिगल करून दिता नाजाल्यार हें जावंकूच शकना. इतले डेरींग तेंकां येवंकूच शकना. गोंयकारांनो मातशे हे कमळा फाटल्यान पळय लागल्यात तुमी न्हू कमळाक प्रश्न करा विचारा तेंकां कळ्ळें न्हू बेश्टे कमळ येयले कमळ फुलोव नाका. आतां 2024 परत येवपाचें आहा कितें ते कमळाच्यो पाकळ्यो सगळ्यो जोडोंक जायो कमळाच्यो पाकळ्यो सगळ्यो जोडोंक जाय. हेंच्यांनी आमच्या कमळाचें सुद्दां अपमान केलो हे BJP पार्टीन असले नालायकगिरी नालायक करून हे न्हू प्रत्येक टायमाक बऱ्या मनशाक सगल्यांक रस्त्यार हाडलेले आहात
आमी आमचें पोट भरतले का अशें सदांच नासतले. आमी इतल्या डिपार्टमेंटाक आयज रिक्वेस्ट केलां आनी आमकांय तेंच्यांनी डिपार्टमेंटांनी बरो प्रतिसाद दिला. तांकां हांव हात जोडून विनंती करतां हेजेर मातशे तुमी गोंयकार टायम काडा आनी हेजेर एक्टिवेट जाया आनी तुमचे ज्युनियर आहा तांकांय सांगा की मातशे हेजेर लक्ष दिया आनी हांकां जाता तितले बेगीन हांगले काडा. देव बरें करूं. आतां तेंच्यान सगळ्यांनी सांगलें की ही पंचायत आसा ती बीजेपीची आसा. हांगा आमदार हितून बीजेपीचो आसा. सगळे हांगा डेव्हलपमेंटा लागून बीजेपीन गेल्ले आसा भरपूर जाणां. आमी पणजे सिटीन आसा. लागींच आमची जी असेंब्ली आसा ती लागींच आसा. तशेंच पणजे आमची कॅपिटल सिटी आनी हांगा प्रायम लोकेशनाक कोण आहा ते पळय हे आमचे भितर झगड्यो लायता, हिंदू मुस्लीम करता. आनी हांगा तुमी मुद्दाम पळयात. आतां हेजेर आमी स्कॅन करुया लायव्ह हेजेर स्कॅन पळय हांगा स्कॅन करता. हांगा कोणाचें नांव येता पळय हांगा सबीना बानू येल्ला पुट्टी. ही सबीना म्हाका दिसता सीएमाक पोसता आनी हांगचे पंचायतीक ही सबीना पोसता. आनी हे पळय हांगा अशें बिंदास बसता हांगा. आनी जे हिंदू मुस्लीम करणारे जे गळ्यान पट्टे घालून आजून तेंचो टायट जालो गळ्यान पट्टो आनी तो तुटपाक पावलो गळो तरी ते ओगी रावता. तेंच्यांनी एक क्वेश्चन केन्ना करतले बीजेपी ही हो बीजेपी आसा फक्त झगड्यो लावपाकूच जाणा आनी फक्त आपले कशें तरी पोळी भाजोवपाक तेंच जाणा. फुडले हेजेर आमी तेकाय आमी स्कॅन करून पळोवया कोण ती. ही एक मेळ्ळी हो जो सिकंदर म्हणून सांगतालो तो फोटींग. सिकंदराची बायल आसपाक शकता पूण म्हाका दिसता ही सीएमाक पोसता सबीना बाल्लू येल्ला पुट्टी. दुसरे हेजेर स्कॅन करूया हां फूल एकटोच येतो. आतां थंय ताणें आडसराचो घातला आनी हांगा पळय सेम नाव येता सबीना बानू येल्ला पुट्टी. हे येल्ला पुट्टी कुल्ला पुट्टी आसा पळय ते भक्तांक सांगपा जाय की हांगा आमी बसता म्हणून जे बीजेपीचो पट्टो आजून गोंयान घट धरून रावले पळय तांकां सांगपा जाय की हे कित्याक बसता काय म्हणून ते पयलीं क्वेश्चन करपाक शिका. तुमी क्वेश्चन करपाचे विसरलेत. ते रवी नायकाक घेतले हांगचो तो हेका घेतलो बाबुशाक घेतलो मागीर तो वयलो हेका घेतलो कोण रे तो कोत्ता कोण तो वयलो तेंची नांवच येना आनी हे डेव्हलपमेंट करपाक गेल्ले खंय रेजिनाल्ड जालो हो तो वयलो हो रे रुडॉल्फ हो गुंड समजतालो स्वताक. हांगा येल्ला पुट्टे पळय रुडॉल्फ जाले तांकां विचारपाक शिका पयलीं आनी फुडली कोण चांगला आसतलो. सिकंदर वो भी दो उसका भी सिकंदर पूरा सिकंदर मिल रहा है. हाँ येल्ला पुट्टी कौन है? येल्ला पुट्टी कौन? सबीना येल्ला पुट्टी कौन है इसकी? दुकान था. सिकंदर कहाँ पे दुकान है इसका दुकान कहाँ पे है? बंद है दुकान. और इधर ये कराएगा अभय हे प्रदर्शन लायला सिकंदर वयत तो सिकंदर हो एक दीस माथ्यार बसतलो आनी हांकां हांगा जे हे आसा ते कातून उडयतलो हांकां कापरून म्हणना हांव कातून उडयतलो जसो जो हेजेर बसता की आमकां आदोळीचेर बसून जशें कातता हे सोडना तशें हांकां कातून उडयतलो एक दीस. आनी तेच जातले फुडें कित्याक हे सिकंदरान सगळें हांगा विकतें घेतलेलें आहा. ही मेरशे एरिया सिकंदरान विकती घेतलेली आसा. आनी हे आतां वयता हांगा तेणें सांगलें तोंडान सिकंदर थंय तो सिकंदर म्हणून सांगतालो आनी तो म्हणटा दुसऱ्याचें म्हणून मागीर तो फ्रुट्सूय घेवन बसता हें घेवन बसला सिकंदर इधर हे पळय सगळें ते हे पळय स्कॅन तेजें नांव येता पळय ते फ्रेश ज्यूस जनरल स्टोर खंय कसलें हांगा जनरल स्टोर. हांगा लोक आपले वेगवेगळे टॅक्स पे करता म्युन्सिपालिटी टॅक्स पे करता आनी हे बिंदास हांगा बसता हांगा घालून थोडे हे भीक दिता तेजेर बसता काय म्हणून. लोकांकूय सांगता जेन्ना तुमी जर हेंचे कडेन गिरायक घालता आयज जर चोरयो जाता रेप जाता ते बोबो मारनाका तेका कारणीभूत तुमीच आहा. हे जे मिनिस्टर आमदार पंच सरपंच आहा पळय तांकां भीक लागलेली आसा तेंचो फरकूच पडना तांकां व्हडलो. तेंची भुरगीं बरे स्कुलान शिकता व्हडले UK US थंय शिकता आनी तुमी हांगा बोबो मारता. मागीर जेन्ना मंगळसूत्र मारता बसीन वयता तेन्ना वाटेर वयता तेन्ना रेप जाता एक्सिडंट जाता ते ड्रग्स तुमची भुरग्यांक दिता तेन्ना बोवा मारता. तशेंच एक कंटिन्यू करता. आयज आमी पळयता वास्को किंवा मडगांव दवर्ली आयज तेंचे गांवच्या लोकांनी तांकां सपोर्ट करून पळयात गांवच्या लोकांनी तांकां सपोर्ट केल्ले आसा.
आनी आयज थंय पंच जाल्ले आसा, थंय एरिये पंच जाल्ले आसा, एरिये सरपंच जाल्ले आसा. खंय वास्को आनी दवर्ली आयज मेरशे एरिये बसून हेच जावपा आसा. आयज खंयचे लोकल पंच हे सरपंच तांकां आयज सपोर्ट करता. फाल्यां तुमी आसपाना, फाल्यां हेच आसतले पंच सरपंच हेच आसतले चिता. सो तुमकां सादे थोडे पयशा लागून जी भीक घेता, तुमच्या भुरग्याचे भिकेचे कितें ते मागीर तुमी हें करता तेजेर मातशें लक्ष दिया. सो फाल्यां हे तशेंच फाल्यां असेंब्ली पावपाक हे चड टायम लागपाना. फाल्यां असेंब्ली बसून पावतले पंच सरपंच जाल्ले आसा, फाल्यां असेंब्ली पावतले आनी आमची गोंय काबार करतले. सो प्रत्येक लोकां कडेन मागता आनी विचार करा. सो डबल इंजीन हो सरकार आसा, हो आमकां सोंपयतलो मेन म्हणल्यार. सो प्रत्येकानी विचार करुया आनी हांकां जी डबल इंजीन सरकार आसा हांकां हेंची जागा दाखोवया मेन म्हटल्यार. पळोवंक शकता पळय लायनीन पळय आहा ह्या आडसरा स्टॉलां पळय कितली आहा पळय ती पळय हे सगळे एकट्याचे. म्हाका दिसता ही एरिया म्हाका दिसता हांगासल्या पंचायतीन न्हू ही एकाच दिल्ली आहा अशी दिसता. हे सिकंदराक पळय ती खंयसून पळय हांगा न्हू हे सगळो स्ट्रेच आहा न्हू. एक्चुली हो हांगा सर्वीस रोड जावंक जाय आसलो. सर्वीस रोड बंद दवरला हेंच्यांनी, कित्याक हें तांकां इन्कम येता. सर्वीस रोड जालें जाल्यार कांय जावपाय ना हेंचे कडेन. सर्वीस रोडाचें इन्कम पळय कितलें येता हांकां. स्कैनर में कौन ओनर, क्या बोला ओनर? बादशाह चिम्बल बादशाह, वो बादशाह है उधर का, बादशाह है भाषा उसका शिमला वाला. हाँ चिंबल बादशाह अभय हांगा चिमलावाला खंय चिमलावाला. आणि तुम्ही खंयचे चिता आतां. आणि आता ते गोवावाला बी जाला, तो गोवावाला हें करून हें पळय हें आमी दाखोवंक सोदता इतकेंच. फुडें आयो टोटली फोटो फोन करून स्कॅनर काढलं त्यांच्यानी फोन केलं ते लोक करतात ते हां त्याला असतं सगळं कोणाला असताना पुढे कोणाला असताना काढले ना पहिले तुझे स्कॅनर काढले न्ही फोन येईल तांकां ते करताले ऑरेंज कलर हय केलं नाही सगळं. हांगाच गोष्टी जातल्यो सांगा, हीच गोष्टी हांगा सगळी हे काढलं अभ्यास आहे. किसका ओनर कौन है? क्या नाम बोलो? सिकंदर. हाँ हो सिकंदर हांगचो किंग, सिकंदर आमचो राजा दिसता. म्हाका दिसता रुडल्फाकूय स्पॉन्सरर आसतलो. आणि हे जे सगळे दवरले सिकंदर आनी एकटो चिंबल पाशा खंय चिंबलचो पाशा. आतां तो चिंबलचो हे म्हणून म्हाका दिसता ताका नॉमिनेट करपाचो, ताका गळ्यान एक पट्टो घालपाचो, जावं ताका पट्टो घालून हे जे जे गळ्यान पट्टे घालून आहा पळय तेंच्या वांगडा हेका बसोवपाचो आनी तेंचो किंग म्हणून ताका डिक्लेअर करपाचो. सगळे सिकंदराचे आनी पाशाचे पळय. हां फूल का खंय टायम आतां म्हणटा मन कर तुझ्या आजी तोंडान